जानेवारी म्हयनो जालो म्हणजे आमची जी खाजनां आसात थंय मानशाच्यो पावण्यो, कमिटीच्यो मिटिंगो आनी मागीर शेत बुडप हे प्रकार सुरू जातात. आतां नेवरा खाजन जें आसा, नेवरा हो ग्रांड टॅनंट असोसिएशनाचें व्हडलें खाजन. थंय वर्सा पद्दती प्रमाणे अंदू पावण्यो जाल्यो, कमिटी नवी जाली, मागीर पावण्यो जाल्यो. ते कमिटी मानशेकारांनी आतां चार्ज घेतला अशें आयकलां हांवें. पूण प्रॉब्लेम असो जाला की दर वर्सा जानेवारीन आनी डिसेंबरान थंय शेत बुडटा. तें बुडटा कशें? कित्याक हो जो 9 कोटीचो बांद इतले 2-3 वर्सांनी बांदलेलो, तितूंतल्यान कशें उदक येता? मानसो पिड्ड्यार जाल्या अशें आयकलां. हांवें ते फोटो सद्या सर्क्युलेट केल्ले आसा, शेअर केल्ले आसा. हाजे वयल्यान दिसता की खंय तरी हे सगळे प्रॉब्लेम सुरू जाल्या. मानशो अर्द्यो ऑलमोस्ट सगळ्यो मोडलेल्यो आसात, दारांच ना. बांद मोडलेले आसात. आतां ते रिपेर जर करतलो जाल्यार मातसो नव्या कमिटीन हालचाल केली. तांणी प्रपोजलूय धाडलां, पूण ती प्रपोजल अजून पास जावना. हांवें हो विशय मामलेदारा कडेन पावयलो, MLA कडेनूय पावयला. पूण हो जो प्रोसेसान मागीर आयज तुमी रिपोर्ट करतले, फाल्यां 1.5-2 म्हयन्यांनी तो रिपेर जालो, त्या म्हणसर शेतां बुडटात. आनी आतां खारें उदक जेन्ना येता शेतांनी, मागीर ते हे निमीत करून मागीर लोक रोवपाक सोदिनात मे म्हयन्यान, मे जुनान. सो हो प्रश्न आसा तो कितें तरी हेजेर सुटसुटीत प्रक्रिया करपा जाय आनी दर वर्सा पयलीं शेतान हें उदक येवपाचें बंद करपाक जाय. अंदू खरें म्हणल्यार शेतकाऱ्यांनी आनी इवन आमदार विरेश बोरकारान मागणी केल्ली की अंदू तुमी पावणी करूं नाकात. एक 6 म्हयने पावस जायसर पावणी करूं नाका, मानसो बंद करून दवरा, शेतान उदक येवं जायना. पूण तिवूय मागणी म्हाका दिसता फळाक येवना. आनी आतां जर पळयत नेवऱ्या खाजन बुडलेलें आसा. हे अशें जर प्रत्येक वर्सा चल्लां जाल्यार फायदो कितें? शेतकाऱ्यांनी करपाचें कितें? येदें व्हडलें शेत आसा तें रोवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता ही जी प्रोसेस आसा, जेन्ना कितें रिपेर करपाक तें इमिजिएट जावपाक जाय, ऑन द स्पॉट. जाय जाल्यार मामलेदारान हांगा येवन पळोवचें, डेप्युटी कलेक्टरान पळोवचें. आनी कमिटी म्हाका दिसता ट्राय करीत आसा. कमिटीन प्रत्येक फावटी बाब जयंत शिरोडकार हो अध्यक्ष आसा, ताणें थंय प्रपोजल घातलेलें आसा. ती थंय अजुनूय पेंडींग आसा. म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी सुटाव जावं जाय. रेव्हेन्यू मिनिस्टर वा चीफ मिनिस्टरान हितून लक्ष घातले शिवाय हें जावचें ना. गेल्ल्या 6 म्हयन्या फाटीं 14 मेक गेले कमिटीन तांकां बांद रिपेर करपा लागून सॉयल कन्जर्वेशना लेटर केल्लें. हय. आतां 7 म्हयने जाले. आतां नवी कमिटी आनी गेल्ली कमिटी तांकां फॉलो करी. हय. पूण 7 म्हयने जाले अजून तांचे कांयच एस्टिमेटूच येना. तोच न्ही हो प्रोसेस जेन्ना अशें बांद मोडटा थंय इमिजिएट क्वीक रिस्पॉन्स जाय न्ही. आतां असो जर तुमी फक्त एस्टिमेट करप, सॉयल कन्जर्वेशन NOC घेयात, मागीर ती सारकी आसा काय ना, मागीर ती कोटेशन सारकें आसा काय ना, हेका एक तुमी आतां पर मिटराचो बाबा रेट आसा, तो रेट लावन हे इतले भितर जावं जाय अशें फिक्स रेट दवरपा जाय. मानशाचो असो रेट आसा, तितून लेबर कॉस्ट लागता, वूड कॉस्ट लागता, ट्रान्सपोर्टेशन लागता, हें सगळें दवरपा जाय. आतां समज फक्त मानशाक इतलो कॉस्ट लागता, आतां हांगसरल्यान ज्यो मानसो आसा आमच्यो त्यो जुवारी न्हंयचे हेजेर थंय 5 किलोमिटर भितर कशें व्हरतले, बोटीन व्हरचें पडटा. हो सगळो एस्टिमेट जेन्ना एप्रूव जातलो तेजेर मागीर क्वेश्चन्स येतात. सो म्हाका दिसता हो प्रोसेस खंय तरी सिम्प्लिफाय जावं जाय आनी ताका एक क्वीक फिक्स रेट कॉन्ट्रॅक्ट अशें दवरपा जाय आनी ते सारकें करून घेवपा जाय. परत न्यू चेअरमॅन जाला जयंत शिरोडकर. ताचें म्हणणें आसा सॉयल कन्जर्वेशनान मानशेक फक्त 4,62,000 कितें हें केलां. हय, हांवें पळयलें डॉक्युमेंट. हय. परत आनी एक्च्युअल तो वुडाचोच कॉस्ट जाता ताचो तांकां मेस्ताची फेती, ट्रान्सपोर्ट, परत स्पीड बोट तांकां व्हरपाक मानशेर तांकां एडिशनल खर्च जाता. जवळ जवळ 2,05,000 एडिशनल खर्च जाता. तो सॉयल कन्जर्वेशन तांकां तो लायक ना. आनी लाकडाचो जो रेट आहा तो पयलूंचो ओल्ड आसा. न्यू रिवायज तांगेलो रेट जावकूच ना. हेका लागून तांगेले आतां 15 दीस जाले ते पावटी मारता, तांगेले अजून कांयच काम जायना. सॉयल कन्जर्वेशनानूय जायना आनी मामलेदार म्हणटा चड रेट लायला. सो आमी आतां पळय ग्रावंड लेवलाचेर जेन्ना उदक येता न्ही पळय, हें कित्याक उदक येता हें आतां तुमकां कळ्ळां आसतलें हेजे वयल्यान. पूण म्हाका दिसता हेजेर खंय तरी सुटाव जावं जाय. हो प्रोसेस मोडलें बाबा सारकें, तें मोडटा कित्याक तें पयलीं पळोवंक जाय. पूण आतां मोडलां न्ही, बांद मोडला, हें मोडटा, मानशो आतां दारूना. पूण ताका हांव सांगता तशें कितें तरी क्वीक रिस्पॉन्स त्या कमिट्यांक पावर दिवं जायो, वा मामलेदारान वा कोणे तरी येवन थंय देखरेख करून तें सारकें करून घेवपा जाय. पयलू कमिटीक दिसाक 5,000 काडूं मेळ्ळा आनी म्हयन्या ते 1,20,000 ते 1,30,000 काडून ते बांद आनी मानशे मेंटेन करी. आतां जालें कितें, फक्त म्हयन्या 25,000 काडूं मेळटा. ते तांकां पेट्रोलाक आनी बाकीच्या कामाक आनी ते एक शॉर्ट लेबर घालून काम करून घेवपा ते पयशे तांकां थंयच वयता. कितें आसता स्पेशल मामलेदारा कडेन म्हाका अप्रुवल बेगीन मेळपा जाय. ताका लागून मामलेदाराची जी यंत्रणा आसा
ती इन्क्लुडींग तलाटी हे लोक जे जबाबदार आसा न्ही तेणी आपलें काम म्हाका सारकें करपाक कित्याक तेंची ड्युटी आसा हांगा एसेसमेंट करपाची, सांगपाची मामलेदाराक, फोटो दाखोवपाचे वा व्हरून दाखोवपाचो आनी मामलेदारा सारके जबाबदार अधिकाऱ्यान म्हाका दिसता आतां केन्नाय हें सगळें पळोवपाक जाय. तांकां एकदां पळयलें म्हणटच कळटलें एक आमचे कडेन तसो मामलेदार बरो आसा, समजूतदार आसा, पूण म्हाका दिसता हितून क्वीक एक्शन घेवपाची गरज आसा आनी ताका लागून हांव अपील करतां इन्क्लुडींग रेव्हेन्यू मिनिस्टर, तुमी जे कितें रूल आसा ते नाल्यार रूल तरी चेंज करा आनी हे थोडे पावर तुमी सकयल दियात, पूण ते पावर बरे भाशेन यूज करता तश्यो बऱ्यो कमिटी निवडून काडपाक जाय जाल्यारूच ते आनी बरे मानशेकार आसपाक जाय, कुशेसाचे आसपाक जाय, जाल्यार हे सगळे हें जाता. पूण आयज हांगा सगळे खूब करप्शन जालां हितून आनी ताका लागून चड रूल येता आनी त्या रुलांनी हे सगळें आडमेळ येता. म्हाका दिसता हे सगळे सारके करून जाल्यार हाय लेवलाचेर वॉर फुटिंगाचेर काम करपाची गरज आसा. 4 वर्सां जाली बांद 9 कोटी मोडून बांद रिपेर केला आणि आता सॉयल कन्झर्वेशन म्हणटात कमिटी ताका मेंटेनन्स करिना. जर म्हयन्या 25,000 येता जाल्यार मग 25,000 बांद मेंटेन जाता. पळय आतां कितें जालां, हे जे बांद जे रिपेर केल्या 9 कोटी मोडून ती टॅक्नॉलॉजी ती पयली फेल. ही जी कॉन्क्रीट घालून माती घालून पयलींची आमची बांदाची जी पारंपारीक जी आशिल्ली पद्दत ती ते करिनात आनी ताका लागून हे खारे उदकान आनी न्हंयची जी ल्हारां येता तितून हे जे कॉन्क्रीट आसा आनी माती आसा, माती तर रोखडीच विरघळटा. आयज मोठी मोठी भगदाडां पडल्या. जेन्ना चिखलाचे बांद आसताले तेन्ना ताका भोंव पडटाले, पूण ते भोंव पुरोवपाची टॅक्नीक आसताली पारंपारीक. आयज ही भगदाडां माती परत हाडची पडली, ताका लागून ट्रकान माती हाडची पडली. खंयच्यान हाडटलो तूं रॉबल आनी ते कॉन्क्रीट सारके करचे पडले. सो ही टॅक्नॉलॉजी फेल. हांव सांगता गव्हर्मेंटाक आमी कितले फावट सांगलें ही टॅक्नॉलॉजी थंय यूज करूं नाकात. पारंपारीक लोकल जी टॅक्नॉलॉजी ताका प्रमोशन दियात, ते लोकांक थोड्यांक प्रमोट करात, तांकां बरे भाशेन पे करा आनी ते बांद सारके करून घेतले. अजुनूय वेळ वचना. हे जे तूं आतां सांगता तशें म्हणजे जे कितें तांकां 25,000 लिमीट आसा हे सगळें म्हाका दिसता दीस इज नॉट प्रॅक्टिकल. महिन्याक दिसाक पयलो 5,000 काडी तेन्ना लेबर कॉस्ट आशिल्लो 280 रुपया पर डे. आता लेबर कॉस्ट जाला 1200 रुपया. स्पेशल बांदर आनी हार्ड वर्कर त्यांचं ते 1200 रुपये घेतात, नॉर्मल 800 रुपये घेतात. कितें आसा रेट 5,000 दिसा दवरल्या त्या वाडचे जाणून वयल्यान तेंगेले रिड्यूस करून ते 25,000. कन्फ्युजन जालें कितें की जो पळय डेलीचो मॅक्सिमम लिमीट आशिल्लो तो 5,000 तो म्हाका दिसता तांणी 5 दिसां बी केला. पूण तो 5,000 हो थंयची कंटिंजन्सी कशी. आतां असलें जेन्ना काम येता तेन्ना हे पयशे थंय मोडूं जायना. हांगा तुमचो एस्टिमेट तांणी घेवं जायो, कोणे तरी तो सर्टिफाय करूं जायो. सॉयल कन्झर्वेशनान आपली पद्दत आतां काडूं जाय की हे फक्त मानशांक जे पळय ते एनओसी दिता त्या प्रमाणे बाकीचोय जो कॉस्ट आसा तेकाय तेणी एनओसी दिवपा जायी. जाल्यार तो प्रश्न सुट्टलो. हे डेली 5,000 ते जावचे ना. ते एक दीस चड जातले एक दीस कमी जातले आनी थंय भ्रश्टाचार जाता. सो हे जर कंप्लीट डॉक्युमेंटेशन करून इमिजिएट जायत. जेन्ना इतलो बाबा 2 मिटराचो बांद मोडला, 2 मिटरां पर मिटर रेट कितलो 1,000 जाल्यार 2,000 तुवें सँक्शन करूंकूच जाय. तेजे फुडें आनी फाटी फुडें कांय पळोवंक जायना. इन्क्लुडींग सगळो कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट आनी ट्रान्सपोर्ट कॉस्ट. इवन नेवराव ग्रँडे चेअरमॅनाचें म्हणणें आशिल्लें की तो सांगता दिसा ह्याचा जो आता माणसाचो कॉस्ट दिला त्याच्या अर्धान सुद्धा तो ना, जो आता ओरिजिनल कॉस्ट दिला. लाकडाचे जो कॉस्ट आहा तो आता कितके पटीने वाढला आणि वयांचो जो आसा सॉयल कन्झर्वेशन कॉस्ट आहा तो गेल्ले 10 वर्सां वाडलो. लाकडा रेट वाडला, लेबर कॉस्ट वाडला, हे जी कार्पेंटराची फेती वाडल्या, ट्रान्सपोर्ट वाडला. हे सगळे ते तू कॅल्क्युलेट करीन असताना ते म्हणतात दिला आणि अजून तेंगेले बिल पास जायना. हे सगळे तीच गव्हर्मेंट सिस्टम अशी आसता की शेवट कोण बाबा बरो काम करपाचो तेकाय काम करूंक मेळना. हे प्रोसेसीस, हे आउटडेटेड प्रोसेस, आउटडेटेड रेटी, तशें PWDचे रेटी, सगळ्यो रेटी सारक्यो जर करी जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळें चलतलें. पूण म्हाका दिसता ताका लागून हांव सांगता तशें कितें तरी एक वॉर फुटिंगाचेर रिफॉर्म्स करपा जाय, नाजाल्यार हें सगळें पाड पडटलें.